माझे नाव क्रूज कार्डोजो, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा शेकोनर वेलफेअर सोसायटी. आयज डायरेक्टरान दोन मिटिंगी आपयल्ली, एक डॉग बायट्सांक लागून आनी दुसरी मिटींग आपयल्ली टावट्सांक लागून. सो हे मिटिंगेन डायरेक्टर आसलो, आनीक पुलीस आसले, एनिमल हजबंड्री आहले, आनीक मिशन रेबीज. आमी आतां पयले डॉग बायट्सांचे उलयता. सो हे डॉग बायट्स म्हणटा ते आख्खे बिचार सगळे आख्या गोंयान इतले वाडला. सो ताका लागून हे कंट्रोल करपाक लागून डायरेक्टरान मिटींग आपयल्ली आयज. ते मिटिंगेन आमकांय आपयल्ले. सो आमी तांकां जायते फीडबॅक दिल्या. सो आतां मिशन रेबीज आहा तेमी सांगलें आमी स्टरलायजेशन आनीक सुबेज कोत्ता म्हणून. सो आमी तांकां सांगलां स्टरलायजेशन करूनय सगळें काबार जायना. आतां इतले बिचार कुत्रे वाडल्या सगळे बिचांनी, इवन सावथ एंड नॉर्थ. आमी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान लास्ट टायम चॅक केल्लें, फेब्रुवारीन 848 बायट्स जाल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सावथ गोवान. सो इतले आतां हे आनी आमी डायरेक्टराक सांगलां की हेजेर हे स्टॉप जावपाकूच जाय, पूण स्टॉप जावपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक थोडे एनिमल लवर्स आहा ते हाका सपोर्ट करता, पूण आतां डायरेक्टरान सांगलां आमी कंट्रोल करपाक पयले एक स्टेप घेवया. एक स्टेप म्हणटा ते पयले स्टरलायजेशन करपाक आमी सांगलां ताका. आनी खूंय मेजर पॉयंट्स आहा सावथाक आमी ताका फीडबॅक दिला. मेन बेतालबाती, बेनावली, कोलवा आनी काबुलोसीम हे बिचांनी इतले पडे बायट्स जाल्या. धाकटे इवन ट्युरिस्टांनी धाकटे भुरग्यांक पासून चाबल्या कुत्र्यांनी. आनी चाबड म्हणून बिस्ते न्हू, बिस्ते चाबप न्हू, सारके इतले ते चाबता की पोतून आनी उब रावपाकूच जायना इतले. आनी आयज हाका लागून आमचे इतले आख्खे वर्ल्डाक नांव पेड्या जालां की बिचार कुत्रे आसता म्हणून. सो हेच न्हू, आतां आमी आनीक दुसरे हेचे फाटल्यान एक पोतून मिटींग दवरल्या आफ्टर 1 मंथ. सो डायरेक्टराक आमी सांगलां आमी तुका हेल्प करता. आमी हेल्प करून हे एटलिस्ट कंट्रोल करपाक जाय. इतले जावप म्हळ्यार हें सारकें चड जालां. दुसरें सांगलां तेमी की मिशन रेबीज जी अनहेल्थी डॉग आहा तांकां आमी ते पोतून व्हरोन तांकां सगळें बरी करून पोतून हाडून दिता. पूण आमचो प्रश्न कितें, आमी म्हणटा कितें, हे बिचार पडे सुणीं जाल्या न्हू, इतलीं सुणीं जाल्यार तीं उणी जावपा जाय. पूण आयज पासून उणी जायच ना, कोण कांयच करना. सो आमी आतां स्टेप घेतले की मुखार ती मातशें लेस करपाक. इतली सुणीं जाल्यार ती आनी हांव नको कितें करून कंट्रोल करपाची ती. सगळे एकठांय जावन नाजाल्यार आमचें ट्युरिजम काबार जातलें. आतां आमकां एक डायरेक्टरान बरो इनिशिएटीव घेतला हें करपाक. सो दुसरें मिटींग जाल्या ती टावट्सांनी आमचें अर्दें ट्युरिजम टावट्सांनी काबार केलें, 20% ट्युरिजम सुण्यांनी काबार केलें लोकांक घांस मारून. सो आयज हे टावट्सूय इतले जाल्या, फाटीं मातशें लेस जाल्ले कालांगूट आनी कांदोलीं ते पुलिसांनी एक्शन घेवन थोडे लेस केल्ले. पूण आमचे काबुलोसीम पासून इतले टावट्स ज्यो गाडयो बिचार इंडियन ट्युरिस्टांच्यो गाडयो येतात त्या टावट्स तांकां राबयता राव म्हणून मोदेंच रोडार. आतां फाटल्यान कोण येता, सायडीन कोण आहा तो पळोवप ना. आनी तांकां मरे नाका आसलें तेमचें मागीर ते प्रमोशन करता, कोण तांकां कमिशन मेवता म्हूण ते दीसभर थंयच काम करता. कमिशन आवपाक जाय हॉटेलाचें. आमचीं 2-3 हॉटेलां आहा सावथाक, त्या हॉटेलाचें कमिशन आवपाक जाय गाडयांक फाटल्यान धांवता. आमी कितें म्हणटा तुका तरी जाय तूं सायडीन व्हरोन तांकां कितें सांग मरे. पूण मोदें जावप. काल म्हाका जालां मोबरार जाप करून ब्रेक मारलो काय हो ताका राबयता, ताका मारपाक खबर आसना कित्याक राव म्हणटा ते. मागीर ते कितें करता, एक कुपन दिता. कुपन म्हणटा तुवें स्क्रॅच कर. स्क्रॅच केलें म्हणटरी अरे तुका म्हणटा एक लागले, तूं म्हणटा लाकी. अरे आमची कुपनां तसलीं, सगळीं कुपनां तसलीं. आनी मागीर म्हणटा तुका डिनर दिला, फ्री डिनर आहा खंय हॉटेलान. हय हातीमाला हॉटेलान फ्री डिनर आहा. भितर गेलो डिनर गेलो ताका मागीर ते मागीर टायम शेअर, तेमचो टायम शेअराचेर तुमी करा मरे, तुमी तांकां प्रमोशन करा. पूण अशें करून न्हू बिचार हाडप ट्युरिस्टांक इतले. आनी हे टावट्स मागीर आपल्याक कमिशन मेळपाक जाय म्हण ते कितें करपाक रेडी आसता. आनी कालांगूट आनी कांदोलीं दुसरे इशू. नॉर्थ गोवानूय जायते प्रॉब्लेम जाता. ट्युरिस्टांक नाका आसलेलें सांगता आमी तुमकां टिकेटी दिता, सगळें बूक करता, मागीर लास्टाक फायनली तांकां कांयच दिवप ना. आयज हे सोशल मिडियाचेर आयज सोशल मिडियान आमकां काबार केल्या टावट्सांक लागून.
सो आमी डायरेक्टराक सांगलां हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय पुलिसांकूय सांगलां आमी मुगे नांव इनास मारियान फर्नांडीस फ्रॉम बेतालवाती जे कुत्राचो पळय इश्यू जाला तो पयलो आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे आनी डायरेक्टराक इन्फॉर्मूय केलें आनी डायरेक्टरान तेजे पयलीं आमकांय इन्फॉर्म केल्लें मातशें कुत्रे चड जाला मरे बिचीर मातशें तुमी कितें कॅर घेयाय आतां बिचीर थोडोसो आतां मनीस जो भोंवता तेका जे शेक एरिया आहा तेका सेफ्टी आहा शेक एरियाची कित्याक ते जे शेक एरिया कुत्री आहाय तेका आमी फीड कोताय आनी मातशें तो शेक एरिया ना त्या एरियाची सुणी सारकी लोकां हावपा वयताय हे कुत्री आहाय ते सारके हावपा वयताय न्हू हाताय समजाय सेफ्टी ना थिंगा आनी सारकें चड सिरियस इश्यू जाला आनी डिस्ट्रिक्टांक हांवें पर्सनली 8 मनशांक थिंगा ऑन ट्रिटमेंट केला फॉरेनरांक आनी इंडियनांकूय तेंक घांसमाल म्हणटकूच आमकां फिलींग येता तेंचें सो आमकां ते केन्ना लायफ गार्डूय सपोर्ट कोताय तेंकाय वताय ना ट्युरिस्ट टॅक्सी केले तेंक घेवन गेले हें आमी डिपार्टमेंटान सांगता पूण हे सगळे ऑथॉरिटीनूय एकठांय जावपा जाय आतां ते कोण एनिमल हजबंड्री ते येयल्ले ते सांगपा लागले लोकल ऑथॉरिटीन करपा जाय लोकल ऑथॉरिटी म्हटलें पंचायत आमकां कितें आहा पूण हे सगळे एकठांय जायन करून गेल्यार कितें जावपाक शकता आतां डायरेक्टरान एक इनिशिएटीव घेतला मातशें आमी सपोर्ट करया आमी खंयचे ऑथॉरिटी कोऑपरेट करपा रेडी आहाय पूण तेम येवपा जाय आनी हें एक्शन घेवपा जाय आनी तेम येता तेन्ना आमकां एक दीस पयलीं सांगपा जाय आमी सगळे आमगे एरिया शेकवाल बी आहाय तेका हांव सारकें ते हालयताय तुमी सुण्या हवडीकान ते आमकां दवरुपा मेळटा स्टेलायझींग करपा तेंको पोत्तून ऑन दी तेका जाल्यार तेम आमकां पयलीं एक तें चोयल्यार कुत्रे धांवताय बिजी येता तेन्ना हो रियल फॅक्ट ते येयले तेंगे गाडी येयली तें घेवन येयले दवरपाचें तें धांव मारताय पूण तें पयलीं एक दीस आड दिन तें आमी जेवण तेंकां खावयताय तेन्ना तें तेंकां तेन्ना दवरपा मेळटा आनी त्या प्रमाणे तें उणी जावपाक शकताय नाजाल्यार सारकें वस जायत ना आनी आतां वस जालां इतले कशें वाडले सी हे डॉग लावर पळ म्हणटाय NGOs हे ते पळय म्हणटाय पूण तेम ते जाणा हें फॅक्ट कितें सगळो मनीस हाडून कुत्रे म्हणटाय बिचीर सोडटाय पूण चोयतलो कोण चोयतो कोण आतां तो एक डॉक्टर येयलो तो सांग आतां आमी तेंकां स्टेलायझींग केलें बिचीर सोड आनी म्हणटा तेंकां चोयत कोण जेवण दिवपा जाय न्हू ऑटोमॅटीक जेवण दिना भूक लागलो कोण कोणाक खावपा वयतलो एनिमल्स न्ही सो तेंगलेय कॅर घेवपाक कोण आतां आमी एक 6 म्हयने आसता गोवोरमेंट आमकां शेक दिता डायरेक्टर ते आमकां शेक दिता ते प्रमाणे आमचे वेस्ट दुखो आमी लोकां व्हरपा दिनाय आमच्या कुत्र्यां थिंगा वेस्ट आमगे जेवण कितें वता तितलें आमी तेंकां खावयताय आनी हे भाशेन ते मातशें कूल डावन जाता ना भूक लागलो जाल्यार ते कोणाकूय खावपा वयताय सी आमी जे शेकाचे न्हू आमगेलो पयलोसून डिमांड की जे शेकां भायले चलयता आमी चोय आवटसायडर्स कोण चलयता न्हू तेंची शेकां साबलेटींग एक्शन केलां वी आर व्हेरी हॅपी बट थोडे कडेन कितें आहा पळय आमी गोंयकारांक तरी दिता शेकां न्हू आमी म्हणटा इट हॅज टू बी गोवन्स जावन तरी आमी कोणाक कितें जालें जाल्यार आमी वी वील एपील बट कोण जे कोणे भायल्यांक दिल्या न्हू येस वी आर वीथ आमी गोंयकारांक लागून जोडटा जंय तो जावं हुंचो जावं सालसेट जावं बार्देस जावं दारबांदरा जावं गोंयकार तो गोंयकार आमी गोंयकारांक लागून जोडटा भायल्यांक लागून न्हू सो आमी वी हॅपी विथ दॅट दे हॅव एटलीस्ट 6 दे हॅव आयडेंटिफायड वीच आर फ्रॉम आवटसायड गोवा थोडे गोंयकारांक दिला ते बंद केला दिसता ना थोडे गोंयकारांक दिला ते बंद केला ते पूण ते वी हॅव टू सी हाव वी हॅव टू बेस्ट वी कॅन हेल्प देम बट कॉन्फिडन्सान सामकें घेवंक ना कॉन्फिडन्सान म्हणल्यार कितें आहा तेमी आमी म्हणटाले न्हू कितें म्हणटाले आमी म्हणजे जे कोण भायल्यांक दिला तेजी एक्शन घेवं म्हणून बट तितून कितें जालें आमचे थोडे गोंयकारूय आतां कितें जालां तेन्ना जेन्ना ते चॅकिंगाक गेले तेन्ना दुसरो कोण गोंयकार चलयता जाल्यार ऑब्वियसली तो आपल्याच्यान दितलो न्हू सो बट कितें आहा थंय थोड्यांक आमी आतां थोडे जेन्युइन शेकून राव इतले वर्सां शेक घालताले सपोज तेका शेक मेवलो ना तो थंय आतां देर आर ट्रेडिशनल शेक पांय चलयतालो आनी चेडो चलयता आतां ताका लॉटरी शेक मेवना तो कितें करतलो सो कोण एक दुसरे गोंयकाराचें गेलो तो चलयता जाल्यार तेका आमी हेल्प करपा जाय न्हू आमी जाणा तो जेन्युइन शेक कोंदर म्हणून डिपार्टमेंटाकूय खबर आहा आमकांय खबर आहा सगल्यांक खबर आसा बट जे कोण भायले आहा न्हू
येस वी अगेन्स्ट. सो ही 22 केल्या पळय तितून गोवन आसा अशें म्हणजे गोवन आसा तितून गोवन आसा. ते तुमकां गोवन. दिसता की तेंका सस्पेंड करचें असले भशेन आसा ना तेमची ऑलरेडी केली ऑर्डर पास केली सो तेंच्या. तुमकां दिसता की ती करची न्हू कित्याक आमी ते गोंयकार न्हू, आमी चलयता गोंयकार चलयता आनी चोय जेन्युइन शेकोनर म्हणलें जेन्युइन शेकोनर लॉटरीचेरूय भायर पडल्या. सो आतां तूं म्हाका सांग आतां सपोज तूं आतां 65 इयर्स एज जाली तुका तूं शेक चलयता दिसता तुका खंय आनी तुज्यान आनी खंय दुसरे कडेन काम मेवतलें म्हण तुका ना न्हू. सो डायरेक्टर उलयले हेचे संबंधी आमी उलयताले डायरेक्टराक सांगलां कित्याक आयज तो बिजी आसलो डायरेक्टर तेणें हियरींग आसली ताच्या फाटल्यान 2 मिटिंगी जाल्यो. सो आमी डायरेक्टराक सांगलां आमकां एक अपॉयंटमेंट दी आमी येवन डिस्कस करता म्हणली केस. आतां भायल्यांक येस वी हॅव टू स्टॉप बट गोंयकारांक आमी बंद केले जाल्यार जातलें कितें. गोंयकारूच चलयता न्हू करेक्ट गोंयकारूच चलयता न्हू गोंयकारांक चलोवपा जाय न्हू आमी म्हणटा गोंयकारूच पॉलिसी जर सांगता गोंयकारांक कडेन उरपाचें. गोंयकार It remains with गोंयकार. बट कितें जालें थिंगा मरे मातशें कितें चुकलां जाण तूं एक चुकलां सपोज आतां एक गोंयकाराक समज लागलें आनी तो तूं दुसऱ्या गोंयकाराक दिवपाक सोदता ऑफिशियली तें आमी मातशें जावंक ना कित्याक आमकां आतां हे पॉलिसीन नेक्स्ट पॉलिसी आमी प्रपोज करतले. सपोज एक गोंयकार कोण जेन्युइन शेक चलयता इतल्या वर्सां ह्या वर्साक तो भायर पडलो सो तेका कितून हेल्प करपाचें. सो एटलिस्ट तो कोण दुसरो चलोवपा ना जाल्यार तेका दी म्हणून सांगपा जातालो. नाजाल्यार कितें जातालें साबलेटेड जालें तें बट कितें आमी म्हणटा गोंयकारांक जे कोण गोंयकार आहा न्हू तांकां आमी तेजेर मातशें आमी उलयतले डायरेक्टरा कडेन.